विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। अस्वस्थ ना जाता वा कसल्याच अफवांक बळी ना पडटा बिंदास्त रावन आपले कार्य करात असो सल्लो दक्षिण गोंयचे खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी दिला। काणकोणा 22 डिसेंबराक जावपी भाजपा विजय संकल्प मेळाव्याच्या पूर्व तयारेचे मार्गदर्शन करपाक शेनवारा काणकोणा बसका जाली। आरडीएक्स खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकार। महामेळावा आसा 22 तारखेर काणकोण मतदारसंघाचो त्याच्या संबंधान म्हणजे सगळे मेळपा खातीर म्हण आयले। आनी काय नाशिल्लें ना आनी काय ना गाडी कितें फुडटली इलेक्शन ना कांयच ना। एक बोवाळ चल्ला 22 तारखेर मडगांव हांगासरल्या काणकोण मतदारसंघाचो महामेळावा आसा जे आमच्या सगळ्या मतदारसंघांनी चालू आसा। त्याची तयारी करपा खातीरची आयची मिटींग आशिल्ली पूण इतले पयस येवन कित्याक घेतली पूण म्हाका खबर ना त्यांनी ठरयलें हांवें ठरोवना। गुपच्यूप कशी जाग्यार कोणाक मेळावो जेन्ना व्हडलो जातलो तेन्ना मेळावो व्हडलोच जातलो ती तो मिटींग खंय करूं येता न्ही मनशांनी। आनी बोवाळ चल्ला काणकोणा गाडयेन कसलोच बोवाळ ना। महामेळाव्याची आमची तयारी चालू आसा सगळ्या मतदारसंघांनी आमच्या पक्षाचें काम चालू आसा त्याचोच एक भाग म्हणून आयज मिटींग आज कोण कोण जो मेळावा आसा तो कशे पद्दतीन करपाचो कशे पद्दतीन तुमी कोण जबाबदारी कशे पद्दतीन केल्या ती पण कांय लोकांनी प्रश्न बी विचारले तिकेटी संदर्भात नरेंद्र भाईक ना तशें कांय चलना पूण थोडीशी दळमळ जाल्या ती कशी काय जाली पूण आमी तेन्ना ती क्लियर केली की तशें कांयच ना अशें म्हणून पॉझिटिव्ह सायन दिले। हय पॉझिटिव्ह सायन दिलें।